and welcome back to my favorite and your favorite food blog. हे आमचे हॉटेल ब्लूम बट आज आम्ही ब्लूम जाताना इल्लो वेळ जालो देखून आमी आतां ब्रंच करूंक ब्रेकफास्टाच्या जाग्यार आयल्या बिकॉज आमी इल्लेशे लेट उठल्या काल दीस इल्लो हेक्टीक आसलो. मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट जाग्याक आयल्या आनी तें जावन आसा एअरलायन्सान साऊथ इंडियन फूड मस्त फेमस आनी हांगा आमी येताना आमकां फर्स्ट पिवंक मेळटा जिरा वॉटर हून बरें आसा. आनी एक्चुली कितलें बरें म्हळ्यार सायडीन फूल ग्रीनरी आसा सो आमकां बरें फ्रेश एअर ऑक्सिजन आनी पुरा बरें मेळटा आनी सकाळीं येवन ब्रेकफास्ट खावचे एक्सपिरियन्स येता वेगळे. सच अ ब्युटिफूल थिंग टू सी ओपन एअर. एअरलायन्स म्हणून म्हाका नांव कशें आयलें म्हण एअरपोर्टाच्या वाटेरच आसा खंय हे ट्रॅव्हलर्स कोण ट्रॅव्हल करता पॅसेंजर्स आनी तांचे क्रू मेंबर्स आनी पुराय हांगा ब्रेकफास्ट करूंक येतले की सो ह्या जाग्याचें नांव तांणी एअरलायन्स म्हणून दवरलां. आनी त्या टायमार एविएशन इंडस्ट्री ग्रो जावन आली मात हे स्टार्ट जाताना सो तांणी एअरलायन्स नांव म्हणून दिलां. उलोवन आसता आसतना आमचें मसाला डोसा आयलें आनी आमी आनी एक ऑर्डर केला बटुरा काले म्हणटात छोले भटुरे ऑर्डर आनी कॉफी ऑर्डर केला. इवन हांव कॉफी पियेना बट हांगा च्या आनी कॉफी बरी आसा थंय सो कॉफी टेस्ट करया म्हणून. इवन हांवें खंय कुशाल नगरान कॉफी टेस्ट केली सो च्या आनी कॉफी कंपेर केल्यार कॉफी हांव प्रिफर करता. म्हाका मसाला डोसा म्हळ्यार फर्स्ट हांवें डिक्करच्या सेंटरात तुमी कोण पर अशेंच खातात अशें कर भाजी मेळटा मागीर खाण खावचें. डोसा क्रिस्पी आसा बरें आसा हे बरें आसा भाजी बरी. बँगलोरान तर खाणाक कांय उणें ना. खंय गेल्यार एक इडली डोसा वडा हे आहलें हांगासर काले फेमस आयटमूच येवन तुकडना सो हांगा येवन डोसा बरें ना म्हळ्यार म्हाका तूं चप्पलान मारतीत बरें आसा. हांव खंय येताना काले आमकां तर दिसचें की काले म्हाका गोत्तुना बट हे एक ते डिश वॉश करचे एक स्क्रब मेळटा न्ही ताचेंतले स्टील फॉयल काले आसा पळय तें आसा. त्या बॅटराच्या भितर स्टक जाला बोशा खंयच्यान बॅटर घाल्लें ते वेसल दुल्लें तातून येसून वचून मुजात दोळे फस्ट दोळे दिसना म्हाका जाल्यार दिसता. आय एम सॉरी इतले कंप्लेन्स दिवनूच आमी बट हांवें फॅक्ट सांगले आमकां काले दिसले ते. आतां हांवें ऑर्डर केल्ले आयटम डिश आसा पळय ते म्हज्या तोंडाच्या की व्हडले आसा. आंतून येदो व्हडले भटुरा आयला ताचे ओटोक छोले आसा दिसता वय आनी आंतून पियाव आनी हे हांव केदाळे खायना म्हाका पियाव लायक ना खावंक कसो रो. आतां हे हांवें पुटूक करूंक जाय म्हाका. वारें वसा जेळे कशी जाली म्हाका अशें कर पुचक आतां आमी खाया आंतून तूं बुडोवं. हे बरें आसा टँगी तीक गोड आंबट पुरो मिक्स म्हाका लायक जालें. बरें ये मसाला डोसा ओट्टूक आयिल्लें सांबार आसा न्ही मस्त यम्मी आसा. ते पंपकिनाचे एक स्वीटनेस आसता पळय ते आसा आनी पळयताना एक्चुली तातूंत पंपकिनूच आसा बारीक बरें जालां यम्मी. हांगा तुमी ये जे हांगा आयल्यार कोणी पूण हांगा आयल्यार तांकां गोत्ता की ऑलरेडी फूड टेस्टी आसा म्हूण कोण येवना तांकां प्लीज येया. तुमी मसाला डोसा ऑर्डर करा की हांवें ते ऑर्डर केले बरें आसा आनी छोले भटुरे ऑर्डर केले ते बरें म्हाका हे मस्त लायक जालें ताचे ग्रेवी. हांव सड्ड खायना हांव खाता म्हळ्यार म्हाका तितलें टेस्टी जाला म्हणत. आमी येताना तर केदाळे येयल्ले उठपटांग चीज जावची न्ही सो आज आनी हांगा रेनोवेट करचे म्हूण चिंतलेले सिमेंट पॅचेस आनी पुरा घालून आसात तशें आज हांगा खावंक ना खंय भितर वचून खावंक आमचे सांगाता मिस्टर अरुण आसा तर ते हांगाचे मॅनेजर खंय सो ते सांगून आसले की हांगा मस्त जाणां येतात आनी मस्त जाणांक ओपन एअराचे एम्बियन्स मस्त लायक म्हणून आनी हांगा म्हातारी पुरो येतात सो तांकां रावोंक सोलोवंक कस जाता न्ही देखून हे काले पुरो इल्लेशे लेवल आसा जे म्हण तो इल्लेशे काम करून आसा खंय सो वेरी मायन्यूट सांग ती पळयता तो काले पुरो इम्पॉर्टंट एका कस्टमराक ते पुरो तो पळोवन हें करतात आनी कुशीन स्मायल करना ताणें म्हणलें की आमी थंय फुडान हांगा जे खाव येत आसले खंय इल्ले पयले सारी जाल्ले कोणना. थँक्यू सर. किचनांत फ्रेश कूक जावन आयले छोले भटुरे दिसतात पळयता नाशा जाता बट खावंक जायना कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट आयिल्लें
जिरा वॉटर ते म्हाका मस्त लायक जालें. दुसरे कडेन खंय जाल्यार खंयचें उदक पिवंक म्हाका गलीज जावचें, सो आमी बॉटल्ड वॉटर प्रिफर करचें. बट हांगा जिरा वॉटर आनी ऊन आसलें, सो म्हाका कितें पिया म्हूण जालें. आनी तें सगळे ग्लासान कितलें उदक आहलें तें पुरो उदक हांवें कंप्लीट केलें आनी म्हाका खुशी जाली. सो फर्स्ट इज तें जिरा वॉटर वीच इज लायक वेरी नायस, डायजेशनाक बरें. सेकेंड वन मसाला डोसा. मसाला डोसांत म्हाका फर्स्ट टायम बघलें की भाजी चड डोसा ल्हान जालो म्हणून. युजली केन्नाय म्हाका बघता डोसा लांब आसता आनी भाजी उण्णी दितात म्हणून. तातूंत सांबार आसलो तो बारी यम्मी आसलो. तें स्वीटनेस आनी एक वेरी नायस तें पंपकिनाचें कालें आसलें तें सांबार म्हाका मस्त लायक जालें. थर्ड वन आयलें बटुरा छोले. वॉट इज दॅट? छोले बटुरे. तातूंत बटुरा बारी व्हडले आसले, म्हज्या तोंडाचे व्हडले. म्हाका बारी खुशी जाली. तातूंत ते छोलेचे काले आयले पळय तें नुस्तें बारी बरें आसलें. म्हाका मस्त लायक जालें. ते टँगी स्पायस स्वीट पुरा मिक्स बॅलन्स्ड आसलें, सो म्हाका तें मस्त लायक. आनी लास्ट आयलें कॉफी. कुशाल नगरान पियेलें कॉफी चाकी. हांगाची कॉफी मस्त बरी आसली. फूड रिव्यू टायम. जिरा वॉटर 5 out of 5, हेल्दी एंड यम्मी. मसाला डोसा 4 out of 5, -1 for the steel wool. छोले भटुरे 4 out of 5, -1 because of the oil content. तेल चड आसलें तातूंत. कॉफी ते म्हाका रेट करूंक वचना, सो तुमी हांगा टेस्ट केला जाल्यार तुमी कॉमेंट सेक्शनार जाय जाल्यार घाली येता की तुमी कितले रेट करतात म्हणून. आतां आमी वता इंडियाचे सेकंड लार्जस्ट एक्वेरियमाक. तें जावन आसा नम्मा एक्वेरियम. आनी ताचे पयले दुसऱ्या जाग्याचे ग्लिम्स पळयतले. ते खंयचे पुरा म्हूण आतां पळोवया. ये जावन आसा आमचे स्टेट लेजिस्लेटिव्ह हाऊस विधाना सौदा. हातून ऑलमोस्ट 300 रुमां वा गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसात. इतलो जागो पावनातला 2005 इसवींत हाचे बरीच एक ल्हान बिल्डिंग उक्तावन करून ताका विकास भवन म्हूण नांव दिलां. हांगा सोबीत गार्डन आसा आनी मोदे मोदे हिस्टॉरिकल, पॉलिटिकल आनी सोशल लिडर्सांच्यो मुर्त्योय आसात. आमकां दिसता डॉक्टर B.R. आंबेडकराची मुर्ती. हांगा महात्मा गांधीची मुर्ती आसा बट आमकां दिसना. हांगा बरयलां सरकाರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ. गव्हर्मेंट वर्क इज गॉड्स वर्क. हे कितली जाणां पाळटात म्हूण आमकां गोत्तुना. बसवण्णा आनी केंपेगौडाची गोड्या वयर बसल्यो मुर्त्योय आसात. केंपेगौडाक फाउंडर ऑफ बँगलोर सिटी म्हणटात. हे सोबीत मुर्त्यो आसा विधाना सौदाच्या मुखार. विधाना सौदा एक लेजिस्लेटिव्ह हाऊस. हांगा स्टेटाचे कसले पुरा इम्पॉर्टंट डिसिजन्स आसात हांगा काण घेतात. हातून 4 डोम्स आसात. हे 4 डोम्स आमचे नॅशनल एम्ब्लेम आसा पळय, तातूंत 4 लायन्स आसात पळय, ताका रिप्रेझेंट करता. मागीर आनीक एंटरटेनिंग फॅक्ट काले म्हळ्यार हांगा मस्त मुवीजाचे शूटिंग जाला, इवन सॉंग्साचे शूटिंग जाला. सो एक म्हाका उडास आसा, मैं तो रस्ते से जा रहा था. आनी एक विषय काले म्हळ्यार विधाना सौदाच्या एक्झॅक्ट मुखार आसा हायकोर्ट. हायकोर्ट जावन आसा आमचे जस्टिस गिवर, आमचे फंडामेंटल रायट्स आनी प्रोटेक्ट करता आनी कसले बरे डिस्प्यूट्स आसा ते रिजॉल्व करता, सॉल्व करता. सो ये आयच्या व्हिडिओन तुम्ही पळयले पुरा जागे हार्ट ऑफ बँगलोर सिटींत आसा आनी थंयच लागीं आनी मुस्त जागे आसात ते येवच्या व्हिडिओंत आमी कवर करतले. ते दोन आसा. टेक केअर, स्टे सेफ, बाय.